नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। एथलेटिको दी कोलकाता आड केरला ब्लास्टर्स ISL फायनल। फातोर्डेच्या सेमीफायनलीत एथलेटिको कोलकाताक मारले FC गोवाक। 20 डिसेंबराक मुंबईत ISL फायनल। फातोर्डेच्या ISL सेमीफायनलीक फायनलीचो नीट गोंयकारांचो हुवार। दनपारा दोनासावन स्टेडियमा भायर लायनी तिकेटी मेळूंक नाशिल्ल्यानी मोठ्या स्क्रीनीचेर भागयली उमेद। पेशावर हल्ल्याच्या फाटभुंयेर केंद्राची गोंयासयत राज्यांक अलर्ट। स्कुलांची सुरक्षा खर करपाचे निर्देश। गोंय पुलिसांनी संवेदनशील सुवातींनी सुरक्षा केली खर। जानेर सप्ता मेरेन अलर्ट चालू। प्रदेश काँग्रेसीच्या चिंतन शिबिरात सुशेगाद फुडाऱ्यांक उजरायले। आवाज काढात, रस्त्यार देवात, नाजाल्यार वाटेक लागात। दुसरे फुडारी घेतलो जागो, कांय जाण लागले कामाक। दिल्लीतल्या बलात्कारांतल्यान गोंय पुलिसांक देख। पुलीस बायलांक दितले स्वसंरक्षण प्रशिक्षण। 1091 हेल्पलायनीचेर दिसाक 3 कॉल्स, वर्साक 800। प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। आनी संपार गेल्ले कामगार आनी महापालिका पेटली तेमाक। महापौर म्हणटा दिसावड्यावेल्या कामगारांक संपाचो अधिकार ना, धाडटले घरा। कोयर उखलूंक CCPन केल्या पर्यायी व्यवस्था। खबरो विस्तारान। ISLात एथलेटिको दी कोलकाता FC गोवाक मारून फायनलीत पावले। दुसरी सेमीफायनल फातोर्डेच्या जॅम पॅक स्टेडियमाचेर जाली। कोलकाता आड केरला फायनल शेनवारा 20 डिसेंबराक मुंबय जातली। केरला ब्लास्टर्स चेन्नईन FC हरोवन फायनलीत पावल्या। महत्वाची सेमीफायनल पळोवंक गोंयच्या फॅन्सांनी दनपारा 2 सावन ग्राउंडा भायर गर्दी करून लायनी लायिल्ल्यो। मॅचीचे तिकेटी मेळूंक नाशिल्ल्यानी पणजे आनी साश्टीत घाल्ल्या मोठ्या स्क्रीनीचेर उमेद भागयली। And I think FC Goa is everyone's team today. They all want to come. More than 50,000 people wanted to come in a stadium of 20,000. So then you know what the fans are going to say, right, Mr. Dempo? For season 2, please build a 50,000 seater. Absolutely, that's a big challenge and an opportunity for us, is to really create a bigger facility for all the Goans as much as possible to come and see this match. That's fine play from Peter Carvalho. Bruno Pinheiro. Kopicka coming short. And he swings the ball in. That's a fine save. Pinheiro. Maybe he's up there. King Shook's header away. Andre Santos. Kopicka. Here is Andre Santos. Was he fouled? Not according to the referee. Kopicka. Mandar. Can he step inside? King Shook stood firm. Here is Mandar again, deep into the area. Andre Santos digs out the shot, and Adel did just enough at the near post. Romeo Fernandez. He's beaten one, he's beaten two. It's Romeo Fernandez, the shot lacked power. It's still Romeo Fernandez, and eventually it's fired straight at the goalkeeper. This to give Atletico the advantage. The Australian here needs to give the whole club a lift. Second penalty, it's Rafi. Oh, he's missed as well. It's Joffrey. And he does score. Fernandez. And Atletico de Kolkata are heading to Mumbai. नेहरू स्टेडियमा भायर पुलिसांनी खर बंदोबस्त दवरिल्लो। येरादारीन कसलोच गोंधळ जावचो न्ही म्हूण खासा वेवस्थाय केल्ली। लोकांनी दनपारा 2 गेटीचेर लायनी लायिल्ल्यो। गेटी मात सांजेच्या 4 उक्त्यो केल्यो। 6 म्हळ्यार स्टेडियम फूल जाल्लो। मॅचीच्यो तिकेटी मेळूंक नाशिल्ल्या गोंयकार फॅन्सांनी मोठ्या LED स्क्रीनीचेर मॅच पळोवन उमेद भागयली। पणजे तशेंच मडगांवां मोठ्यो LED स्क्रीनी घातिल्ल्यो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। पेशावरात स्कुलांत जाल्ल्या आकांतवादी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर केंद्रीय गृह मंत्रालयान गोंयासयत राज्यांक आकांतवादी हल्ल्याविशीं अलर्ट दिला। खासा करून स्कुलांच्या भोंवतणी सुरक्षा खर करची, स्कुलांची सुरक्षा तपासपाक मॉक ड्रिल्स घेवची म्हूण राज्यांक निर्देश काडला। ह्या निर्देशा उपरांत गोंय पुलिसांनी स्कुलां, बस स्टॉप, रेल्वे स्टेशनां सारकेल्या संवेदनशील भौशीक सुवातींनी सुरक्षा वेवस्था खर करपाक सुरवात केल्या। गुप्तहेर संस्थांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण जानेर सप्ता मेरेन हो अलर्ट आसतलो।
In view of the recent terrorist strike in Australia and in Pakistan, we received the advisory, and accordingly we have already given instructions. I have given instruction to my DIGs to brief all the staff, all the SPs working under him, that the police force should be on high alert to strengthen the security in and around the schools, colleges, religious places, vital installations like government offices, airport, railway stations, bus stand, busy markets, tourist places, beaches. घेऊया एक विराम.